सोमारा सकाळ सावन आरटीओ ऑफिसरांनी मडगांवां ड्रायव्ह सुरू केली। पहिलेच दिसा 15 ते 20 जणांक तालाव मारला। तालाव मारिल्ल्या गाड्यांनी कर्नाटक रजिस्टर मोटारसायकली मेळ्ळ्यात। आज आमच्या मारगांव असिस्टंट डायरेक्टर रोड ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीन ड्रायव्ह स्टार्ट केल्या विथ आमचे फिश वेंडर जो आहे तो मोटरसायकली नुस्तें विकताय ते आनीक ही ड्रायव्ह स्टार्ट जाल्या ऑन द बेस्ड ऑन द कंप्लेन। हिंगा पणजे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट तेणे मेमो काढला टू द असिस्टंट डायरेक्टर मारगांव साउथ एनफोर्समेंट विंग। कित्याक म्हळ्यार हे जो नुस्तें विकताय ते आख्ख्या गांवांनी भोंवताय नुस्तें विकताय आनी 1 वर पासून विकताय नुस्त्या आनी जेन्ना ते 1 वर पासून विकताय नुस्त्या ते इल्लेशें जेल घेवन नुस्त्या तितून जेलांत घालून विकताय आनी हे एक्चुली हेल्था एकदम वायट। कित्याक म्हळ्यार हे जो नुस्तें आसा जो मासोळी नुस्तें जावं मांस आहा इज पेरिशेबल कमोडिटी आनी पेरिशेबल कमोडिटी जालें म्हणटकीर तें अंडर रेफ्रिजरेशन आसूंक जाय आनी रेफ्रिजरेशनान ना जाल्यार इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ। कॅन्सर पासून जाता सगळें बिकॉज इट इज सेल्स। You cannot do commercial business on private vehicle. देखून हे ड्राइव स्टार्ट केला आणि हो ड्राइव चालू आसतलो। It was a drive on these private vehicles and motorcycles which are supplying fish which they are not permitted to. They almost issued challan to 15 to 20 vehicles. Motorcycles. There are even Karnataka vehicles which have been involved in this. Okay, so we have booked for all of them for their various offences. So this drive will continue? Yes, this will continue. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।